गोंयचो पर्यटन हंगाम सुरवात जातकच गोंयचे पर्यटन खातें दर्याचेर शेक उबारपा खातीर परवाने दितात. देखून उशीर जाल्ल्यान चडशा जाग्यांचेर शेकांचे परवाने दितना घोळ जाता. गोंयच्या पर्यटन खात्यान हो घोळ जावचो न्ही म्हूण नवीन शेक येवजण तयार केल्या. त्या संदर्भात ताचेर आनी शेक धन्यांच्या हेर प्रश्नांचेर चर्चा करपा खातीर शेक धन्यांची पणजेन बसका जाली. बसकेन जायत्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली. गोंयांतलीं शेकां गोंयकारांकच मेळपाक जाय. गोंया भायल्यांक दिवपाक जायना म्हूण प्रत्येकान एकाच शेकाचो परवानो घेवचो, जेणे करून गोंयकारांकच शेकां चलोवपाक मेळटलीं. तशेंच गोंयच्या पर्यटन खात्यान शेकाक परवानो दिवपाचो प्रस्ताव चालीक लावचो. न्यायालयाचो निकाल जायसर वाट पळोवची न्ही असो बसकेन थाराव घेतला. आमी 100% शेक सारकें गोंय भाशेन घालपाचें. दुसऱ्याक जायते इश्यू आहा पूण तुमी जर सारकें करूना आनी जरी तर कोण आमचो शेकवालो भायर पडलो, म्हाका तरी कंप्लेन येयला न्हू आनी 2 शेकां गायल्या म्हणून जाल्यार आय एम एगेन्स्ट जावन कित्याक भायर हांव सारकें कितें मागीर सांगता. पूण भायर आतां भायर पडपाक जायना आमचो शेकवालो. सगळ्यांक आमी सगळे कडेन जाता एडजस्ट केल्यार 2 गायल्यार 3 गायल्यार जातलें भायर पडलो. म्हाका कंप्लेन कितें करून हांव कंप्लेन करून शेक भायर येतो. मागीर म्हाजो बी नको नाका तुझा अशें केलें म्हणून. आहा तुमी रेडी? सगळे आहा मरे आनी तुमचो म्हाका सपोर्ट जाय अशें करून. अशें करून जालें न्हू ही मुखार शेकां न्हू भायल्याच्यान घालून मेळपाना. आमी घातले गोंयकार घातले आमी जे आहा तेच पळय घातले. पॉलिसी ती आनी घालता तें लागून हांव कितें करपाक रेडी आहा. आनी आयज पासून झगडटा कित्याक लागून गव्हर्मेंटा पासून आमी सांगलां कितें सांगलां आमी झगडटा आमकां दिवपाचें कोण आमचे घालून येयल्या तें आमी दिवपाचें शेकां पयलीं. आतां गव्हर्मेंटाक जर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्यान आनी एडिशनल शेकां दिवपाक जाता. एज पर कॅरिंग कॅपेसिटी रिपोर्ट एडिशनल शेक्स कॅन गिवन. बट ओन्ली कालावधीन तांदूळ मातशें प्रॉब्लेम आहा. दुसरे कडेन जायते कडेन जाता. सो आमी कितें म्हणटा जे आतां आमचो नंबर आहा तो जे आमी शेकवाले आमकांच दवर आनी एडिशनल जर शेकां जाय जाल्यार दुसऱ्यांक दी शेकां. आमकां प्रॉब्लेम ना. आमी ऑब्जेक्शन हाडना. पूण ते शेकांक दुसरे एडिशनल शेकां दिता तेका एवरी इयर लॉटरी घालपाची. थिंगा कोणाक जाय तेका एप्लाय करचें. आतां हे न्यू पॉलिसीन आमी अशें करून करपाक सोदता. आतां जी आतां पॉलिसी आहा ते पॉलिसी म्हणून डिफिकल्टी जाली आनी कोणूय जर 2 घालता तुमी इमिजिएटली आमकां सांगाय प्रॉब्लेम आहा म्हणून. आमी हांवें हेच्या फुडें आमच्या भायल्याक दिला म्हणून काबराचेर केस घालून भायलो म्हळ्यार तो भायलो तरी आवटसायड तो गोंयकारूच शेक गायलेलें आनी आमचे ते शेकवाले भायर उडयलो. हांवें ताचेर मोडले शेक गायले. सांगता तुका ऑपरली सांगता कित्याक लागून मोडले. आमकां आमच्या गांवांत कोण घालता ते भायर पडपाक जायना. आतां आमी सांगना ते भशेन गव्हर्मेंटाक तरी जाय जाल्यार आनी एडिशनल शेकां दिवची. आमकां प्रॉब्लेम ना आनी दिवपाक जाता कॅरिंग कॅपेसिटी रिपोर्ट जावपाक. सो प्रॉब्लेम जायना जावपाक आमी हे भाशेन ती आतां एक गव्हर्मेंटान पॉलिसी दिल्या कोणाक प्रॉब्लेम जावना आनी प्रॉब्लेम जावपाक जायना. सो एक दिसाक फॉर्मां आवट जाली जाल्यार इमिजिएटली फॉर्मां घेया बराक चड टायमूय आमी म्हाका दिसता कितें टायम जालो ऑलरेडी. म्हाका दिसता आमी एक रिक्वेस्ट केल्या बरें गव्हर्मेंटाक प्रोसिजर फॉलो कर म्हणून. तुमी कितें म्हणटा. आतां प्रोसिजर फॉलो केलो न्हू मॅटर आमचो कोर्टाचो मॅटर जाता म्हणल्यार जाल्यार मागीर परतून स्टार्ट करता म्हणल्यार आनी टायम जातलो. जायतो टायम येतलो. सपोज 15 डेज गेले आनी 15 डेज फाट पडटा. सो म्हाका एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय हांगा की म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करपाचें टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन टुरिझम मिनिस्टरा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन की जी शेकांचो प्रोसेस आहा तो चालू करचो. तेच दिसा तुला आमी एप्लाय केलें आनी रेडी रावले. बट कोर्टाचें डिसिजनाक रावपाचें. कोर्टाचें डिसिजन जालें म्हणटरीच मागीर प्रोसेस चालू करपाचो. नाजाल्यार आनी 15 डेज आमकां शुअर 100% लेट जाता डिले जाता. जशें आतां आमचो लास्ट टायम आमी सप्टेंबरान शेकां स्टार्ट केली. सगळ्यांनी सप्टेंबरान स्टार्ट केली. आमी चडशी आमचे सावथाची पासून सप्टेंबरान स्टार्ट केली. आतां बरें हे तरी कोर्टाचें डिसिजन पळया कितें जाता तें आनी मागीर इमिजिएटली अलॉटमेंट करपाक जाय. आतां तो आनीक हांवें आयकलां तें सांगता ही पॉलिसी जी आतां चलता ती थोडे चॅलेंज करपाक सोदता. हांव नाका अशें म्हणून म्हाका सांगलां पूण म्हाका थोडे तो चॅलेंज करून जायते दिसा चॅलेंज केले. आमी तुमी जाणा सुप्रीम कोर्टात पावले आमी. आतां कितें जालें फायनली
फायनल कितें कांयच ना तेतून कांयच ना खाली मिसअंडरस्टँडिंग जाता आनी थोडे गायनाय ते पासून तेंका सपोर्ट करता शेक मेळना ते हेसो कोना ते आमी एक बारा रावया एक बारा सगळ्याक सगळ्यांक शेकां मेळटली आनी मेळटली पूण कित्याक आनी डिले करपा जायना कित्याक आमी जर शेकां डिले जाली जाल्यार आख्या टुरिजमाचेर मार बसता आनी आमकांय मार बसता पळय सो सगळ्यांक सांगता की तुम्ही एका इलिगल एक करता तेका तुम्ही सपोर्ट करा